सोदूनी खोरो सगल्या काळजान दिसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफार्नापर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्री भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेलो आत्मो बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशाचो भायर सर. आनी मेलो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान बोल्लोली. मेले आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलेच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. देवाचें उतर हें.